प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज ब्रेस्तार आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 11वो विसवोर वोड 28 ते 30 पर्यंत मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्सेस 28 to 30। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। सगळीं तुमी कोश करतात आनी ओज्याच्या बाळा खाल आसात ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो। म्हजें जू तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव दुलोक आनी लांबी काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें। तर म्हजें जू घेवंक सोंपें आनी होलू म्हजें ओजें। प्रितीच्या बाबणीनो आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच वाचलां तातूंत जेजू 28 वडीन म्हणटा, सगळीं तुमी कोश करतात आनी ओज्याच्या बारा खाला आसात ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो। भाव भयणीनो, आमी जाणो की आमी क्रिस्तांव म्हणटा, आमी सदांकाल मागणे करता, आमचो तेर्स करता, आमी इगोर्जेक वेता, पूण जी उतरां जेजून आयज 28 वडीन म्हणल्यान त्या 28 वडीची सजमणी आमकां मेळत जाल्यार आमकां जी जेजून उतरां सांगल्यान ताजो फायदो आमकां मेळटलो। म्हणजे जेजू आयज कितें म्हणटा, सगळीं तुमी कोश करतात आनी ओज्याच्या बारा खाला आसात ती म्हजेशी येयात म्हणटा आनी हांव तुमकां समाधान करतलो। म्हणटच आमी ओज्याच्या बारान आसा जाल्यार आमी कोश्टान भरल्या जाल्यार आमी जेजूशी येवपाक एकदम गरजेचें। म्हणटच आमी जेजूशी येवंक जाय जाल्यार आमी जेजूशी येता जाल्यार कशे भाशेन आमी येता? फकत मागण्यांनी, फकत आमी देवस्पण करून, फकत धर्म करून, आमी लादाई करता, तेर्स करता, आमची नोवेनां करता, आमी सोजमता की हें सगळें करून आमचे कोश्ट पयस वेतले, आमच्या ओज्याचो भार पयस जातलो। पूण भाव भयणीनो, ह्या उतराची आमकां सजमणी ना म्हणून आमी मागणे करता, आमी देवस्पण करता, आमी सगळें करता, इगोर्जेक वेता, पूण आमी ह्या ओज्याच्या भारा खाला आजुनूय आसा। आनी कित्याक गाय? कित्याक जेन्ना जेजू आयज आमकां सांगता सगळीं तुमी कोश करतात आनी ओज्याच्या बारा खाला आसतात ती ताजेशी ये म्हणटा, आमी फकत ताज्या उतराशी येवपाक एकदम गरजेचें। म्हणटच आमी भाव भयणीनो, जेन्ना देवाचें उतर आयकता, आमी तें उतर आमच्या कानान आयकता, दुसऱ्या कानान सोडटा, पूण आमी मागणे करिता, आमी म्हणटा सायबा तुजी खोशी जाल्या हे त्रास पयस कर, सायबा तुजी खोशी आसा जाल्यार ओजाचो भार आमकां कमी कर। पूण भाव भयणीनो, देव असली मागणे आयकना। देवान सांगलां आमकां कशे भाशेन आमी जी कोश करता ती आमी ओज्याच्या बारा खाला आसा ती आमी आतां शांतीन कशे भाशेन जियेतली। आमी जेन्ना जेजू कडेन येता, आमी ताज्या उतरा वरवीं ताजे कडेन येता। म्हणटच जेजूचें नांव आनी जेजूचें उतर जावन आसा एक जेजू क्रिस्त। जेजू जो ह्या संवसारान आसलो तो एक मनीस जावन येयलो, पूण क्रिस्त म्हणल्यार तो ताजें नांव, तो जावन आसा देवाचो पूत। ताणें ह्या संवसारान आमकां देवाचो मोग दाखयलो, तो ह्या संवसारान येवन देवाची शांती आमकां दाखयली। आनी आमकां सगळें देवाचें मेळोंक जाय जाल्यार, खरेपणी आमकां देवाची शांती मेळोंक जाय जाल्यार आमकां जाय ताज्या उतराची सजमणी, आमकां जाय तें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत पाळूंक। म्हणटच भाव भयणीनो, जो कोण देवाचें उतर पाळटा, खरेपणी ती सजमणी घेवन पाळटा, ताका शांती मेळटा, ताजोच ओज्याचो भार कमी जाता, तो आतां जो कोश करता ताका देवाची शांती मेळटा। आनी आयज जेजू फुडें 19 वडीन कितें म्हणटा, म्हजें जू तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव दुलोप आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें। म्हणटच भाव भयणीनो, जेजू म्हणटा म्हजें जूज तुमचेर घेयात। आमी जाणो कोणाक शेतकामतीक आपलें शेत रोवंक जाय जाल्यार ताचे पयलीं तो जोत घालता आनी ताजेर तो त्या पाड्याचेर तो आपलें जू घालता। जेजू म्हणटा म्हजें जू घेयात। जेजूचें जू कितें? जेजूचें जू जावन आसा आमी जी आयकता ती,
आमी जेन्ना ताजेर आड वचना पूण ताजें उत्तर आमी आयकता ते जावन आसा जेजूचें जू. म्हणटच आमी कितले फाटी आमचीच खोशी करूंक सोदता, पूण जेन्ना आमी देवाची खोशी करता आमी देवाचें उतर पाळटा, देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता. म्हणटच जेजूचें जू जावन आसा जेजूचें उतर. म्हणटच जेन्ना आमी जेजूचें उतर आयकता, ताच्या उतरा प्रमाणे आमी चलता, ताचें उतर आमच्या दिसपट्या जिवितांत पाळटा, आतां भाव भयणीनो आमकां देवाची शांती मेळटा. खरेपणी आमचो ओजाचो भार खाली जाता, आमचे कोश्ट पयस जाता आनी आमकां देवाची शांती मेळटा. आनी जेन्ना आमकां देवाची शांती मेळटा आमच्या मनान, आमच्या कुडीन, आमच्या काळजान, भाव भयणीनो सगळें देवाचें जें सगळें बरें आसा, जें जेजून आमकां घडोवन हाडलां खुर्सार आपल्या मरणा वरवीं, आपल्या पुनर्जिवना वरवीं, तें आमकां फावो जाता. तर आयज भाव भयणीनो खेरीत भाशेन आमी ह्या उतराचेर नियाळ करुया. आयज पोत्तून मातुवाचो 11वा विसर 28 आनी 29 वडीन आमी नियाळ करुया. आमी बिश्टें देवाचें उतर आयकलें, जें आमी ह्या वेळार आमी त्या उतराची सजमणी आमकां मेळटा तें उतर आयकलें, पूण उतरान आमी रिगून पावंक ना जाल्यार आयज आमी खेरीत भाशेन देवाचें भोगसणें मागुया. आयज आमी देवाचें उतर तें पुस्तक उक्तें करुया, त्या उतराचेर नियाळ करुया आनी हें उतर आमच्या काळजान रिगून तें उतर पाळूंक आमी सुरवात करुया. आनी जेन्ना आमी हें सदांकाळ करतले हांव एक एकल्या तोडी करतले हांव, देवाची शांती आमच्या भितर व्हांवतली, सगळें देवाचें आमकां मेळटलें आनी खरेपणी आमी एक क्रिस्ती जिवीत, एक जैतिवंत जिवीत, जें जिवीत जेजू ह्या संवसारान येयलो आमकां जिवीत दिवपाक, ह्या संवसारान आमकां एक सुखी जिवीत, एक जैतिवंत जिवीत दिवपाक येयल्लो, तें जिवीत आमी जिवंक पावतले. हेंच करपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरवंडारा जेजूची कृपा, आमच्या स्वर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूच तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.